ते बरोबर असतात मोगचन कोंकणी भाषेतली नकेत्र ह्या कार्यक्रमाचो आयचे एपिसोड जावन आसा 195 एपिसोड आनीक हांव रेयमंड डिकून ताकोडाय तुमच्या मुखार हरी एक अभ्यासतारा येवचो म्हणजे नंबर जावन आसा 9845419482 तुमच्या संपर्क खातीर तुमच्या पैकी कोणी कोंकणी मनीस कोंकणीत ह्या कोंकणीचो मनीस कोणी एचिवमेंट करता काय साधन करता जाल्यार आमी हांगासर लक्ष्मण कुंदर आनी ताचे सांगती आमकां V4 अवकाश कर दिता 1 घंटो हांगासर हाडून तांकां तांच्या एचिवमेंट लोकांच्या इन्स्पिरेशना खातीर ते आयकून आनी एकल्याक ताजे जावन इन्स्पिरेशन जाय जे म्हणल्या खातीर हांगा आपण हाडटा फाटल्या 4 वर्सांचो आनी तुमी 4-5 हजार लोक हरी एक ब्रेस्तारा बसोवन हे कार्यक्रम पळयतात आनीक आमकां फीडबॅक दितात हाच्या महत्वा विशयांत आमी करच्या कार्यक्रमा विशयांत तुमकां देव बरोबर म्हणटना खरंच मातशा ह्या दिसांनी आमच्या मदें एक पाद्र्याप जाय आदल्या हप्त्यात आमचो PRO फादर JB सल्डर आसलो आनीक ताच्या लायफा विशयांत आमी बारी सुबीत करायकले जेजूचे जिवीत इन्स्पायर करचे पद्र्याप ह्या दिसांनी आपण हाडूंक जाय म्हणल्या खातीर आमी आदलो तो JB सल्डर जाल्यार आज आमचो फादर एंड्रू लियो डिसोजा बोंदेल पिरगोजी विगार तितले मात न्हय फादर एंड्रू लियो विशयांत आमकां एक विशेष अभिमान आसा पद्र्याप म्हळ्यार असो आसूं जाय म्हणली एक सायज कर तुमी एक कडेन एक रावशात जाल्यार तातूंत फादर एंड्रू लियो फिट जाता कांय एराबिरी कांय उलयना सीदा आसले सीदा आनी तुमकां जाय जाल्ले या नाका जाल्ले पूण देवाच्या उतराकाल कितें तो शिकयता कितें क्रिस्ताची जिणी मानून घेवन शिकयता त्या प्रमाणे जियोचो एक साक्षी बरीत विगार आमच्या मदें आसा म्हाका मस्त वर्स जर तो हांगा आसतना तो खंय जेप्पो आसतना ताच्या पयले दावर म्हाका बारी परिचीत ताका आज हांगासर आमच्या कोंकणी भाशेंतले केत्रा ह्या कार्यक्रमांत स्वागत म्हणून संदर्भ स्वागत फादर तुमकां थँक्यू रेयमंड तुमी हे उबा रावल्यार तुमच्या बद्दल आमी गुव्येत म्हटल्यार बंदेर तुमी एक कित्याक म्हळ्यार वता पिल्लराचेर बावटो कसो तुमकां स्वागत म्हणून परत संतोष भक्ता सांगा तुमच्या बागी आवयचे नांव सांगा निरुडेंत खंय जालें म्हणल्यार सांगा कशें तुमचें एज्युकेशन खंय बसर सेमिनरीक बसर कशें जालें म्हण सांगून सोडा म्हणजे नांव ऑलरेडी तुवें सांगलें आतां म्हजो गांव हांव गांवांत निरुडेचो निरुडे एक हळडीची फिरगज पयलें कारकोळ तालुकांत आसली आतां मँगलोर तालुकाकच येणे कोडयाळ तावन गेल्यार कैकंबा उतरोवन एडापदांतून लेफ्टाक गेल्यार फेरार मेळटा ताच्या उपरांत निरुडे मेळटा अशी किडनी कोळतावन गेल्यार निड्डोडे फिरगज मेळटा मागीर भितर आयल्यार थंयसर ल्हानशी हळडेची फिरगज उदकाचो जागो वय वय देखून निरुडे म्हणून नांव आदी बडी गाडी म्हणटाले बडी गार्ड म्हणटाले पिदमाले बडी गार्ड आनी परत कंटिन्युअस ल्हानशी फिरगज एक हळडी म्हण येत पूण आतां डेवलप जाला त्या हळडेन म्हजो जल्म म्हाका आतां 58 वर्सां पाय 1963 हांव जल्म मारलो आनी म्हजी आवय बापाय दोगांय जाणां देवादीन जाल्यान आयले वार म्हजो बापूय देवादीन जालो म्हजी आवय सुमार 32 वर्सां पयलीं देवादीन जाल्ली म्हज्या पप्पाचें नांव बाबाचें नांव श्रीमान फेलिक्स फिलीप डिसोजा ताका गांवांत पेल्लां म्हणटात पेल्लां म्हळ्यार सगळ्यांक वळखीचो वय आनी म्हजी मामी पावलीन पिंटो एकाच ती फिरगेजीची मम्मी एका वाड्याची म्हजो पप्पा एका वाड्याची गुत्तू ना तुमकां गुत्तू ना मोगार पडून काजार फेरीक जावन काजार जाल्ली की मोगार पडून काजार जालें गुत्तू ना पूण तांणी काजार जाली आनी आमकां जल्म दिला आनी आमी म्हजी मामी सरोवन सुमार 32 वर्सां जातात आनी म्हजो पप्पा म्हजो बाब परतू सरलो भोव देवोत मनशां भोव बगेवन मनशां म्हणयत म्हजी आवय बापाय आनी आमी 6 जाणां भुरगीं 5 जाण चेडे आमी एक चेडू त्या चेडवाचे चान्स वय ते लकी मलगडो म्हजो भाव गांवांत आसा गाद बारी सूट जाता वयर धरल्यार तशें मलगडो भाव गांवांत आसा 12 वर्सां गल्फान काम करून आतां गांवांत सेटल जाला ताका एक चेडू भुरगें आसा दुसरो हांव आनी तिसरो घरा आसा माय बाबाक सांबाळनासलो तोय लग्न जाला ताका एक चेडको भुरगो आसा चवथे म्हजे बहीण ते बॉम्बे आसा बॉम्बे टिचर जावन काम करता ताकाय एक चेडू भुरगें आसा आनी भाऊजी बॉम्बेत आसा आनी 5वो म्हजो भाव जोकीम म्हणून तो हांगासर कुलशेकरान वस्ती करून आसा कतान काम करून आसा
निमाणो भाऊ म्हजो गॉडविन म्हणून तो किन्नीगोळी ताणें घर केलां किन्नीगोळीन तो वस्ती करना आसा सगळे म्हजे भाव भयणी सेटल जाल्यात म्हज्या देवादिन आवय बापायचे मागणे आनी तांचे पैकी हांव एकलो देवान म्हाका ह्या जाग जावं फोव केला आनी हांव निजायकी संतोश बरीत आसा म्हज्या आवय बापायच्या त्या बऱ्या देखी वरवीं एक बरो ह्या जागांव जाला आनी म्हजें मनियारपणाचें काम हांव चलोवन आसा एज्युकेशन खंय जालें प्रायमरी एज्युकेशन म्हजें निरुडेंतच निरुडे आमकां प्राथमीक इस्कूल आसलें कन्नडा सेंट फ्रांसीस हायर प्रायमरी स्कूल म्हणून ही गज आमची सारोकेक समर्पीत केल्या पूण इस्कॉल सेंट फ्रांसीस झेवियर कित्याक म्हळ्यार पयलीं आमकां फेरार आसलें फेरार फेरार सोपात्रोन फ्रांसीस साबेर तशें इस्कॉल सेंट फ्रांसीस झेवियर ताजे पण ही गज जाल्ली तशें त्या इस्कॉलान म्हजें प्राथमीक शिकप जाल्लें वंदनेंत आनी येळणे पर्यंत हांव थंय शिकलो आमकां तें हायस्कूल नासलें आतां हायस्कूल जालां आतां फादर आल्फ्रेडाच्या टायमार हायस्कूल जाल्लें हांव म्हजें हायस्कूल शिकपाक थंय थावन सुमार एक 500 किलोमिटर पयस कल्ला मुणकूर येतालो कल्ला मुणकूर येतालो थंयसर हांवें 8th आनी 9th केलें संख्या कडेन म्हळ्यार बारी पॉप्युलर वय वय ते न्हंय उतरून वचूंक जोकीच्या घरांत आतां जोकी म्हण आसा ते वय वय करेक्ट न्हंय उतरून वचूंक हाडलें सुमार सकाळीं एक 5 मैलां चलतालो संजेर 5 मैलां चलोवन हेंचे हाडलें न्हंय तावर भरतना आनी परत मस्त आनीकी लांब जातालें पूण मस्त कश्टान आमी शिकलें शिकोवंक आमच्या आवय बापायनी आमकां कांय उणें करूं ना इशीन येवच्या बदला तिशीन गेला ते एक वय वय म्हळ्यार नॉर्मली हांगा एडापादाव तिशीन वय पूण आमकां तें तिके लागीं हाडलें आनी आमच्या पडले म्हजो भाव आनी बरो थंयच गेल्लो ताचे पण 9th आसतना म्हाका म्हज्या घरा एक कार्मेलीत पाद्रा पयलो ताचें नांव फादर जॉर्ज सांतुमायर म्हणून आतां कार्मेलीताचो प्रोविन्शियल तो ताणें म्हजे हाव भाव पळोवन वो खंय पाद्रा वय म्हाका गाळ गेल्ली ताणें आनी ताका थंय तुमी धाडूंक ल्हान भुरगो तो इतले पयस चलोवन येता ताका म्हणून हायस्कुलाक ते धाडून ल्हान बरें वय तशें ताणें म्हाका म्हज्या आवय बापायचे परवणगेन म्हाकाय एक भोगलें हांगासर इतलें चलोवन वचून त्या हायस्कुलान कश्ट काडून शिकच्या बदला इल्लें सुलाबायेन म्हजें 10th करियत म्हणून हांगासर म्हाका कार्मेल गुड्यार रावून पद्वा हायस्कुलान हांवें 10th केल्लें वय एक वर्स हांव तांच्या वोकेशन जंप जाल्यात देवा पोण्या केंद्रांत वय तें कशें घडलें की म्हळ्यार थंयसर 10वी जाली 10वेंत बरें मार्क्स काडून हांव पास जालो ताच्या उपरांत पाद्र्याप जावची आशा म्हजे लागीं आसली पूण म्हाका भोगलें कालें की एक दुसरी ओड म्हाका आयली कार्मेलीतांक मुखार वचच्या बदला हांवें डायस पाद्र्याप जाल्यार बरें कोण म्हाका तशें म्हज्या मतीन भोगलें पळय मागीर हांव पाटी गेलो पाटी वचून पीयूसीक हांव पंपे जॉयन जालो कितें पळय त्या वेळार म्हाका फादर एंड्रू मेळ्ळो म्हणजे आस्त फिरगोजी सानियोकलो पाद्र्याप म्हजें आसा नांव आसा आतां बाजाल आसा पयलीं बंद जाला ताणें म्हाका मंगळूर DCG जॉयन जावंक वय ताणें म्हाका मंगळूर DCG जॉयन जावंक वय 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 तशें ताच्या प्रेरणा केला आनी ताच्या मार्गदर्शना केला मंगळूर DCG जॉयन जालो 2 वर्सां PUC खिरें केल्ली हांवें त्या वेळार हांव आनी बिसायब आमी क्लासमेट जावन आसले आतांचो बिसायब सायन्सान जाल्लो हांव आर्ट्सान जाल्लो तशें थंयसर आमी एकामेका इश्टागत थंयसर आमची प्रारंभ जाल्ली एक ब्रेक कार्यक्रम आसा आमच्या फादर एंड्रू लियो आनी बिसायबाचो क्लासमेट म्हळ्यार धाडे राव आमचे मदें आनीक वस्तू विशय आसो पुरो एक ब्रेक काडून घेता स्वागत म्हाका कोंकणी भाशेंतली देखत ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मदें आसा फादर एंड्रू लियो डिसोजा आनीक तुका कळीत आसो पुरो तांणी एक उतर सांगून आतां आखेर केलें पाद्र्याप जावच्या पयलें आतांचो बिसायबान तो क्लासमेट म्हणून हेच्यात कुतूहलाक म्हणजे बिसायबांनी तुमी क्लासमेट आसतना काल म्हळ्यार कशें बरें आसलें तें क्लासमेट म्हळ्यार तो किऱ्यांतलो हांव किन्नी गोडसो थंयसर किऱ्यां कॉलेजींत आमकां एकामेक वळख जालें कॉलेज मेट म्हण येत तशें हांव त्या ऑलरेडी सेमिनरीक जॉयन जालां
सेंट जोसेफ हांगा कोडयाळ डायसिस तुमच्या उपरांत जॉईन झालो जॉईन जालो हय म्हणजे म्हळ्यार हांव ऑलरेडी PUC 10th जावन जॉईन जाल्लो आनी बिसाय PUC जावन जॉईन जाल्लो हय तशें त्या वेळार तशें आमी सांगाता थंयसर शिकतना आमकां वळख जाल्ली ताच्या घरा हांव येतालो थंयच लागीं काजूगुरीन ताचें घर आनी देवाची निर्मणे पळय आज हय तांच्या घराडे दाळे म्हाका एक आयडेंटिफिकेशन दारांब्याचे रुखात पळयलें तुमी ऑपोजीट सायडीचे दारांब्याचो रूख म्हळ्यार दाळे म्हणजे तुमच्या घराडे दारांब्याचे रुखात दाळे पेसाय बी मस्त कश्टी मनीस कश्टांनी ताच्या कुटुंबान व्हड जाल्लो तर कश्ट कितें म्हूण करतात आनी तेंच बरें मोवाळ काळीज तांचें थंय आसा हय ताचे म्हाकाय अभिमान म्हजो सांगा मागीर काल जालें सांगा हांगा सेमिनारींत काल सांगला त्या दाळा बिशप बॅजिल आसले सांगा हय बिशप बेजिल आसतना सेमिनारीक हांव जॉईन जाल्लो बिशप बेजिलान म्हाका याजकी दिक्षा दिल्ली पूण सेमिनारी जॉईन जाता आसतना त्या दाळांतलो बिसायब पयलींचो बिसायब बिशप AP डिसोजा त्या दाळा चान्सलर आनी वोकेशन होमाचो डायरेक्टर जावन आलो ताणें आमकां सेमिनारीक स्विकार केल्लें आमी मस्तू जाण आसले हांव सेमिनारी जॉईन जाता आसतना पूण ह्या जाता आसतना आमी आमच्या बॅचान जेन्ना आमी ओटूक 13 जाण पदराप जाल्ले हांव त्या दाळा व्हडल्या बॅच उणें जालो हांवें त्या दाळा व्हडल्या बॅचीस म्हणयत अशें सेमिनारीच्या जिवितांत न्ही जाय की तें एक भोव इंट्रस्टींग जिवीत आमचें 9 वर्सां सेमिनारींत आनी तो अणभव एक विशिश्ट अणभव म्हणयत ह्या जाकी तरबेतपणाचेर वेळार आमकां न्ही जाय की एक विशेश रितीन आमकां थंयसर आमची वस्ती आमचें शिकप इंग्लीश सुरवेर इंग्लीश शिकची ती आसा वय पूण उपरांत ग्रॅज्युअली आमी तें म्हणटाले की तुजो शब्द तसो रे तुजो शब्द म्हळ्यार शब्दांची एकामेका करेक्शन करचें आनी वय करेक्शन पण आमी मिस्टेक करता खंय आमचे प्रोफेसर करेक्शन करतले आनी मलयाळीस आमचे सांगत आसतले अशें थोडे फावटी मलयाळम भाशे आमकां तांचे सांगता इल्ली शिकोवंक अवकाश मेळटालो अशें सेमिनारीची लायफ न्ही जाय की भोव तें इंट्रस्टींग म्हणयत आनी एका लेखान थंयसर आमकां म्हाका म्हज्या 9 वर्सांच्या तरबेतपणांत म्हाका मस्त दादोसकेन तृप्ती बगल्या हांव देवाक चड लागीं जालां आनी तशेंच जाणवायेन भरलां आनी ती जाणवाय घेवन एक याजाक जालां देखून तें लायफ आमी विसरूंक नजो जाल्लें तुमकां पयलो विगार कोण मेळ्ळो म्हळ्यार तुमी इतलो बरो पाद्राप जाल्यार ताचें नांव पळयचें म्हणटा प्रेरण म्हाका पाद्राप म्हणजे फिरगेजींतले विगार पयलो विगार तुमचो म्हळ्यार पाद्राप जाल्या उपरांत पाद्राप जाल्या उपरांत म्हाका पयलो विगार म्हणलो म्हाका फस्ट अपॉयंटमेंट जाल्लें देरेबेल फिरगेजीन देरेबेल फॉर द हेराल्ड मॅनेजर्स म्हूण आसलो तो आतां देवादेन जाला म्हजी फस्ट पॅरीश ती हांगासर लागता देरेबेल फिरगेज त्या फिरगेजचो अनुभव न्ही जाय की व्हरतो अनुभव तो प्रायवंत याजाक एक तरणाटो पदराप याजाक जावन असिस्टंट जावन येता म्हणटा लोकांकी खुशी लोकांनी पयलें एक याजाक एका फिरगेजेक येता आसतना विगार जावन दी कधी तो जावन दी फेस्ट पळोवचे कसो गी म्हणून स्पीड कितलो आसता वय तशें थंयसर पाद्रापान म्हाका मस्त अवकाश दिले फादर हॅरीन मस्त अवकाश दिले सकड कामां हांव सुद्दां थंयसर करतालो आनी ते देरेबेल फिरगेजेन म्हजो अनुभव न्ही जाय की भोव व्हरतो अनुभव म्हणयत कोंकणी बारी बरी आसा आतांच्या मस्त नव्या पदरापाची कोंकणी म्हळ्यार शब्द उच्चार आसचे हय कोंकणी म्हळ्यार आमी कोंकणीन प्रीच करचें कोंकणीन उलोवचें आनी थंयसर लोक बारी सादो लोकांनी म्हजो मोग केलो आनी म्हाकाय तांचो अजून अभिमान गौरव आसा त्या फिरगेजेन सकट कुटुंबाची भेट करची जालें सांजेचें ताच्या उपरांत ते फिरगेजीचें एक पत्र नवेंच पत्र देरेबेलचें फूल म्हणलें हांव आसतना थंयसर प्रारंभ जालो ल्हान समुदाय प्रारंभ केले अशें लोकांचो बारी प्रोत्साह आसा आनी आजून लोक म्हजो उडास काडटा आनी म्हाकाय तांचे थंय व्हरतो अभिमान आनी गौरव आसा तशें फस्ट अनुभव न्ही जाय की याजाकी जिविताचो बरोच म्हणयत आनी बरो याजाक म्हाका मेळ्ळो बरें मार्गदर्शन मेळ्ळें बरो लोक मेळ्ळो म्हणजे याजाकी जिविताक एक इंब मेळ्ळें बरें जालें थंयसर न्ही म्हळ्यार हांवें सुरूचो पदराप कितें विचारले म्हळ्यार सुरूचो विगार एका एसिस्टंट पदरापाक कोण मेळटा ताचें इम्प्रेशन ताचेर आसता वय वय देवत पदराप म्हाका कांय ताणें एक कितेंय जावन आमचे मदें कितेंय सोडून घडोवंक ना करेक्शन करतात एक भास करेक्शन करतात खंडीत आमी त्या प्रमाणे तांकां विधेय जावन चलाचे कित्याक तांचे ते अनुभव आसा जाणवाय आसा आनी आमी बापाय पुता भशेन हारले ते एक बारी बरें एक उतर तें कित्याक म्हळ्यार ते विगार तसो आसल्यार तुमकां आनी आमी ह्या जाग्यांनी
ज्या जाकाच्या घरा जी येतले आनी एका कुटुंबान जी येतले बरी बापाय मग पुता भशेन जी येल्यार मात आमी लोकांक सांगयत न्ही गे देखून आमचें जिवीत लोकांक एक आदर्श जावन आसलें म्हूण सांगयत. पहिलो विकार जाल्ल्या दळा कशें जालें तुमकां फर्स्ट विकार जालें फर्स्ट विकार जाल्लो हांव सुमार खंयच्या पिरगेची गेल्यात 6 वर्सां उपरांत देरेबेल एसिस्टंट जाल्या उपरांत 2 वर्सां एसिस्टंट जाल्या 2 वर्सां हांव 3 वर्सां हांव हांगा आहलो खंय सांतांदोरच्या आश्रयांत आसलो. वय वय दॅट इज अ गुड इम्प्रेशन. वय ना देरेबेल 3 वर्सां आहलो देरेबेल 3 वर्सां जितोर सांतांदोरच्या आश्रयांत 2 वर्सां ताच्या उपरांत कुलशेखरांत 1 वर्स सांतांदोरच्या आश्रयांत म्हाका दोगी जाणी प्रायवन पदराप मेळ्ळे. एकलो देवादीन जाला आनी फादर एलव्हीएम फेर्नांडीस तो म्हज्या पिरगजीचो विकार जावन आसलो ताणेंत म्हाका वॉल लायिल्लें वय आनी म्हज्या बाबाक तो म्हळ्यार बारी म्हज्या बाबाचें रेस्पेर केल्लें ताणें आनी म्हाका वॉल दिल्लें ताणें हांव ताचो काजीतोर जाल्लो देखून बॅप्टायज्ड आनी बॅप्टायझर ते लिटल विजिटरांनी फोटो घाल्लो म्हाका उडासाचा. ताच्या उपरांत मोन्सिन्योर एलोसियस डिसोजा तो आतां रिटायर्ड जाला तो म्हजो डायरेक्टर जावन आसलो. थंयसर हृदयाक एक दुबळ्या धाकटेचो मोग शिकून हांव थंयसर त्या आश्रयांत ती निवासी आशिल्लीं मनशां तांची त्या निमाण्या दिसांनी तांची परिस्थिती तांचें दूख हांव एक दिसांचेर विजीट करतालो. कोणी ना आमी वचून तांचे लागीं बसून उलयल्लें तर तांकां सर्ग देखून हर एक दिसांचेर विजीट करतालो त्या लोकां लागीं उलयतालो तांचे कश्ट समजून घेतालो तांकां बारी खोशी जाताली तांकां आमकां आमी दुसरें कितें दिवया तांकां जेवंक खावनाचे चड मोग ती आशेताली देखून ते आमी भरपूर मापान थंय दिलां आनी त्या सांतांदोरच्या आश्रयांत म्हाका दुबळ्या धाकटेचो मोग जालो. थंय हांव 1 वर्स कुलशेखर गेलो कुलशेखर 1 वर्स जालो थंयसर फादर वलेरियन डिसोजा तो आतां निवृत्त जाला ताचे सांगत तो एक बापाय सारको बापाय म्हाका मेळ्ळो आनी थंयसर ताणें म्हाका बरें मार्गदर्शन दिलें. ताच्या उपरांत म्हणजे फर्स्ट पिरगेड तुवें विचारली मंजेश्वर. वय वय मंजेश्वरांत ती कासरगोड बाराडेची फिरगेज बॉर्डराचेर आसा. मंजेश्वरांत निजायकी म्हजी पयली फिरगज आनी म्हजो पयलो इंडिपेंडंट मनियरपणाचो वावर थंयसर हांवें प्रारंभ वय प्रमोशन सांगात ताचो जबाबदारी वय त्या फिरगेजेन मस्त वावर केला हांवें मस्त वावर केला लोकांच्या आध्यात्मीक वाडावळीक संपूर्ण हांवें प्रोत्साह दिला. तशेंच कितें सामाजीक अभिवृद्धीचीं कामां जाय आसलीं तींय कामां थंयसर केल्यान फिरगेजे दिसकालच नातलें त्या फिरगेजेक नवें दिसकाल आंगलामध्ये मिसकाल सुरू केलां आतां तें बऱ्यान चलोवन आसा. तशेंच फिरगेज जिवाळ केल्या कित्याक म्हळ्यार साबार वर्सां हांव थंयसर एक जीव नातले बरी आसली ती फिरगज पण म्हजेन पयलें 2 जाण ह्या जाग गेल्ले थंयसर फादर बॅप्टिस्ट मॅनेजर ना सुमार वर्सांची फिरगज पूण इलें रिवायवल म्हणटात स्पिरिच्युअल रिवायवल वय म्हणजे पयलें 1 वर्स 2 जाण पाद्राप आसले थंय तांच्या मुखांतर सुरू जाल्लो वावर तो हांवें मुखार सुरलो फादर बॅप्टिस्ट मॅनेजर्स फादर रॉबर्ट मिरांदा आतां गुलबर्गाचो बिस्पो ते म्हजे पयलें 1 वर्स विकार जावन आहले ताणें ती फिरगज रिवायव केल्ली ताणें सुरू केलो वावर हांवें मुखार सुरलो वय वय 7 वर्सां थंयसर बरो वावर केला आनी लोकांक ओके कवडे भाशेन लेखित कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा फादर अँड्रू लियो. आमी एक हरशे उलोवच्यावर डिफरंट वेचेर फादर अँड्रू लियो कितें म्हणून म्हाका एक्झॅक्ट गत एक बंद तें गोल्डे देखून त्या हाचेर पर्स्पेक्टिवाचेर उलयता आसा हांव आमच्या सांगता पळया B4 न्यूज कोंकणी भाशेन लेखित एक ब्रेक काडया. स्वागत मुखाचेर कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा फादर अँड्रू लियो एक मॉडल जावन गेलो एक पदरेप आमच्या मध्ये आसा आनीक तो इतल्या पुरो जाग्यार गेलो ताचे मध्ये ताच्या विशयांत हांगा येवन एका मानेस्तान सिधें सांगिल्लें आसा फादर अँड्रू लियो म्हजे उठो आहलो जेप्पू आसता फिरगज बिगार आसता म्हणून त्या देखून आमी आतां थंय तर स्टार्ट केलें. तुमी थंय तर खंय गेल्या मंजेश्वर तर खंय फिरगज गेल्या मंजेश्वरचो नेक्स्ट अपॉयंटमेंट म्हणजे निर्काण फिरगेजेक निर्काण बरी एक तोटाच्या निर्काण वय तिके तिशीन बेलतांगडेच्या रोडार एक रोड सायडीर फिरगेज वग्गा म्हणटा ताका त्या फिरगेजेत हांव 4 वर्सां आहलो पूण हांव थंयसर आसतना त्या फिरगेजीचो अमृतोत्सव जालो 75 इयर्स आनी ताचे स्मारक जावन ते घंटीचे तोरण उबारिल्ले त्या वेळार बरो सादो लोक दुबळो लोक सादो लोक अजून हांव त्या फिरगेचो उडास काडटा. थंय तावन म्हाका
मदें ते 4 वर्सां जाता म्हाका गवळी बापान सेमिनरीचो पेंटे घे म्हणे वय पेंट एक म्हणून जेप्पू फिरगेजीचो विगार आनी सेमिनरीचो प्रोक्युरेटर जावंक आपोवणें मेळ्ळें तें अपॉयंटमेंट म्हाका मेळ्ळें आनी थंयसर 2 जबाबदारी आहली म्हाका सेमिनरींत वस्ती सेमिनरीचो प्रोक्युरेटर आनी जेप्पू फिरगेजीचो विगार आनी जेप्पू फिरगेज एक युनीक फिरगेज वय आमच्या जे सिजीन एक ताच्यांत म्हणलें आज तितून नातली फिरगेज म्हण जेप्पू फिरगेज आणि तालंतवंत मनीस आहा. आनी टॅलंटेड पॅरीश भयंकर हांव थंयसर आसतना 3 वर्सां तेंच्या कॉम्पिटिशनान आमी फर्स्ट प्रायज मारला डॉन बॉस्को हॉलाच्या वय 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 कोंकणी नाटक सभेच्या स्पर्धेन आनी थंयसर दुबळो लोक आसा एकल्या की ऍक्टिंगाचे ते ओके तालंत तुळू क्रिस्तांव ताज्या उपरांत तुमच्या लोकांचें एक उदारपण आनी थंयसर आसतना सगळी फिरगज ती एंटीक चर्च ती म्हाका हे बगलें ह्या इगर्जेक रूप दिवया म्हणून सगळी इगर्ज नवीकृत केल्ली लोकांचो भरपूर सहकार आसली ती फेसलिफ्ट म्हळ्यार पेंटींग करणं सिलींग काडणं एक सोबीत केल्ली ते लोकांक बारीक खुशी जाली वय वय मॉन्युमेंट म्हळ्यार ती इगर्ज आमी दुसरें आपणूक जाय तुमच्या विशयांत स्नेहाला असं सांगतलो तुम्ही तांच्या वट्टू सुबार कारभार करतल्यात काही कोणी आयल्यार काय ताणें ताका ताच्या आसऱ्याक आपण वरच्यांक परत तुमी सांगता म्हणून नितळ करचे आनी परत बारी मेळटल्यात काही राती ते म्हळ्यार म्हजे एक नेचर कितें म्हळ्यार सुमारे 10 वर्सां पयलीं न्ही 10-15 वर्सां पयलीं ते म्हज्या बापायतावन आयिल्ले म्हणयेत दुबळ्या धाकट्यांचो मोग कोणी कस्टर आसात कोणी गतदानांतलीं आसात तसल्यांक पावचे एक विशेष एक काळीज म्हणजे थंय आसा तसल्यांच्या गरजांक स्पंदन करचें आनी जोझफ ते दाळ ताणें एक आसरो सुरू केल्लो आतां ताणें शिफ्ट केला म्हटल्यार म्हणटा जाल्यार थंयसर कर्नाटकांत आलो कर्नाटकाच्या गडीर आलो आनी त्या वेळार तो इल्लो कश्टासीर काडलो तो बिरमो ताचे वयर नाका जाल्यार आपात घालून त्या वेळार बरें काम करतल्याक आमी सपोर्ट करचें आमचें काम आनी त्या वेळार ताका हांवें कुमक केल्ली कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हजे लागीं ताचें कशें सांगलें तूं कांय भियेनाका हांव आसा तुजें सांगाता थंय हांव पक्षीकरे गेल्ल्या वेळार ताका हांव पक्षीकरे हाडून दवरलां एक रात त्या वेळार ताचेर मस्त एलिगेशन जाल्लें आनी मोद्यान राती हांव थंयसर गेलां ताच्या हाचे कडेन थंयसर वचून ताका त्या कोणें ताचेर आपात गेल्लो ताका सांगलां हांवें ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ म्हळ्यार ते उतर आतां तो सांगता देवाचें काम पवित्र पुस्तकांत जाता मोर ह्युमिलिएटेड मोर ग्लोरिफाइड गमालियलाचें उतार धर्मदूतांच्या कामाचेर थंयसर तांकां अडकळ येयल्ल्या वेळार गमालियल म्हणटा एक उतार हें देवाचें काम जाल्यार तें मुखार वयतलें मनशाचें काम जाल्यार पडटलें तेंच उतार हांवें जोझफाक सांगिल्लें आनी हें देवान ताका आज बरें केलां आनी बरें काम तो करता बरें काम करतल्याक सपोर्ट करता सपोर्ट तो केदाळे सांगता व्हडलें कांय करूं ना हांवें पूण म्हजे सर चिंता न्ही ताचे कश्ट सांगलेले ताका 2 पिटी आपयला हांवें ताणें बसून हांगा 1 पिटी आयिल्ल्याक सांगलें अँड्रू सपोर्ट केलो कश्टांत आसल्यांक आमी वयर उखले जेस पळय त्या वेळार ताका सपोर्ट व्हडले आमी खंय ताका फिनान्शियली खंय व्हडलें ताका सपोर्ट करूं ना पूण मॉरल सपोर्ट दिलो आसा म्हणजे बारी इम्पॉर्टंट वय मॉरल सपोर्ट दिलो आनी ताच्या कामाक ताका एक धैर्य दिल्लें मुखार वचूंक बरें काम निर्गती काम पावता गतदान जाल्यार पावता मार्गार पडल्यार व्हरून थंयसर ताच्या आसऱ्यांत थोडे बटेन हांवें ताका मुस्तुदानाक रेफर केलां ताणें काण केलां पावयलां थंयसर ताणें पळयलां वय आमचें कारण तुमी पक्षीकेरेक फादर आल्बाना उपरांत गेल्यात वय वय धाकटो विशय न्ही म्हळ्यार फादर आल्बान म्हळ्यार एक दुसरोच नमण्याचो मनीस एक आतां हांगा आसो खंयचो आमच्या आत्तूर आसो रॅक्टर जावन ते दाळा तुमी ते कशें कंटिन्यू केले मिसांव थंयचे आले मिसांव आमचे न्ही रैमंड मिसांव जेजूचे वय आमकां जेजूचे याजाक जाल्यात आमी आतां थोडे याजाक एकदम पॉप्युलर जावं पुरो थोडे याजाक सादे जावं पुरो पूण आमचे मुखान जेजू काम करता देखून हांव खंयी काय गेल्यार म्हज्या वावरांत म्हजी वडवी कांय उलयना जेजूचें काम हांवें केलां थंयसर फादर आल्बानाचें ताचे पयलें फादर बाजील आसलो ती फिरगेज रिवायव केल्ली तांणी एका टायमार फादर स्टॅनली पिरियड थंयसर आसलो सैतान सुटोवन सो पाद्रा पूण ताका एक नांव आसलें आनी दुश्ट सक्ते वळख गेल्ल्यान थंयसर हाडटाले आनी तो मस्त बरें काम करतालो ताका हे देवाची विशेश सकत आसली ताचे उपरांत थोडो तेंप एक पाद्रापातीन विशेश देणे ना ताचे उपरांत बाजील वासान तें रिवायव केलें आल्बानान तें मुखार सुन व्हेलें ताचे उपरांत म्हाका एपॉयंटमेंट जाल्ल्या वेळार व्हडली जबाबदारी म्हणजे जबाबदारी आसली पूण देवाच्या दयेन बऱ्या रितीन हांवें थंयसर चडीत मोपान देवाच्या उतराच्या परगटण्याक हांवें आद्यता दिल्या म्हणजे एक ह्या जैकी जिणेचें एक धोरण कितें म्हळ्यार माया मोगाच्या सेवेन देवाच्या राजाच्या वाटेन माया मोगाची सेवा देवाच्या राजाची वाट लोकांक हांवें दाखयल्या
आणि थंयसर पयलींच्या त्या ट्रेडिशना प्रमाणे संप्रदाया प्रमाणे मस्त लोक येतात थंयसर डबल जबाबदारी म्हाका आसली फिरगेजी सांबाळी जाय आयल्या यात्रिकांकी सांबाळी जाय यात्रिकांच्या आत्मीय गरजांकी पावो जाय फिरगेजकारांच्या आत्मीय गरजां पावो जाय आनी फिरगेजीन कसली सामाजीक अभिवृद्धीची कामां आसल्यार ताकाय आमी सहकार दी जाय थंयसर एक नवें इस्काल प्रारंभ जालां तशेंच नवें सभाभवन उबें जालां हें सगळें लोकांचें काम आमी गाली फाटल्यान रावन तांकां सपोर्ट करचो मात लोकांनी दान दिल्लेवरी लोकांनी भरपूर मापान मेतेर जाल्लेवरी थंयसर राजपान जाल्यान देखून तेंच्या वावरान म्हाका बरी तृप्ती आसा म्हणजे प्रत्येक जण आध्यात्मीक वाडावळीक फिरगेजकारांच्या येवच्या यात्रिकांच्या भरपूर मापान आमी वावर दिला कुमसार जावंक म्हणून येवचे मनीसांनी वय आसात कुमसार जावंक येतात खंय खंय जावन येतात ताज्या उपरांत अन्य समूर्तीचे येतात आनी अशें म्हणटा आसतना थंय कुमसार जावंक म्हळ्यार क्रिस्तांवांक कुमसार पूण तुमच्या कडेन उलोवंक कुमसारा पर्यंत कावन्सिलींग म्हणटात तुमच्या कडेन उलोवंक येतात कावन्सिलिंगाक येतात अशें थंयसर तो एक मागणा कार्निक स्थळां म्हणटात बळे हिंदुवांच्यान ते एक आमच्या जीसीचें बरें पुणशें तें सांज उरतात देवाचें पुणशें आतां सोपाद्रापी भाव बरें करतात म्हजे उपरांत आतां मेलवेन गेला ताचें मागणें ताचें तें सर आध्यात्मीक वावर बऱ्या रितीन मुखार आसून येता नोवेना रित्युऱ्यो नायट विजिल्स कितें तो वावर सुरू जाल्लो तो बळान आतां मुखार सून आसा आनी देवाचें काम तें आमी ताचे सेवक आमकां तो उपयोग करता आमच्या मुखान तसो वावर तो मुखार सून व्हरता थंयसर आसलेल्या कामान बरी थंयसर हांवें सेवा दिल्ल्या म्हज्या गवळी व्हरून भोवती तृप्ती दोतोच काय म्हाका आसा तेग बिसायब जाल्यात तुमकां वय वय फस्ट म्हाका स्विकार केल्लो बिशप बेझिल डिसोजा आमच्यात बोंदेल फिरगेजी ताच्या फिरगेचें नांव आसा बेझिल म्हळ्यार एक दुसरोच नांव वय आनी वर्ड दिल्लो ते एक्सपिरियन्स सांगा बेझिल फादर बिशप बेझिल म्हळ्यार एक ते एक आतां जाल्यार एक ताकडी दुसरीच ती तें म्हळ्यार ताचो एक घमंडाय ताचो बराम म्हळ्यार म्हाका चड वर्सां मेळूं ना तो असिस्टंट आसतना तो देवादीन जालो ना बा तो एक घमंड व्यक्ती तूं जाता काळीज एक मोवाळ काळी ताचें तें आसलें म्हाका काशे अनुभव आसा ताचो देखून ताका मस्त हुस्को आसलो पाद्राबाचो आनी ताच्या उपरांत बिशप येपी जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान म्हणले ताचो ध्येया प्रमाणे ताचें व्यक्तित्व आमकां आदर्श जालें आनी आतांचो बी साहेब आमकां आमी जाणा सादो बडो लोकांच्या गरजां पावचो कितें हायरार्की आसा पळय त्या गांयची वय वय म्हाका आमी वडिलांक आमचो मान गौरव आमी दिला आनी वडिलांनी म्हाका म्हज्या गवळीक वावरांत भरपूर प्रोत्साह दिला पाठिंबो दिला त्या गांय विस्पाच्या अंडर काम करचें म्हजें भाग तुमकां बाकी उरिल्लें ह्या तुमच्या जिवितांत पाद्र्याबदान करूंक बाकी उरिल्लें कांय तरी बाकी उरलें म्हळ्यार आमी आनी करी येताले म्हाका हें जालें आनी जायतें करूंक आसा आनी जायतें करी येतें आनी आमी सदावत रितीन सदाव जावन सांगचें जाल्यार एका ह्या जागोचो प्रमुख वावर देवाचें उतार प्रगट करचो मणियारपणाची सेवा म्हणटा लोकांच्या गरजां पावचो तें येतातपण आमी केलां आनी सांगताच थोड्या फिरगेचेर सामाजीक अभिवृद्धीचो वावरी जायचे पडटा कित्याक थोड्या फिरगेच्यांनी थोड्या अभिवृद्धीची कामां जाता आसतना वय पॅरल जावन गेला पूण म्हज्या आध्यात्मीक वावराक आमी कितेंच उणें करूं ना सांगताच सामाजीक अभिवृद्धीच्या कामांत हांव फाटीं सरूंक ना कितें लोकांक जाय कितें लोक सांगता आमच्या फिरगेचेन तें करया फादर हें करया फादर भरपूर आमी सहकार दिला आनी म्हाका म्हज्या गवळीक वावरान तृप्ती दोतोसकाय आसा ग्रामांतर आनी पेटेच्या फिरगेचेनी तुमी जियेल्यात म्हळ्यार डिफरन्स कशें जाता वय ग्रामांतर बरें सवाल तें ग्रामांतर फिरगेचेनी कालें जाता म्हळ्यार लोक सादो मंजेश्वर म्हळ्यार वय मंजेश्वर निरकान इवन जप्पू जाल्यार पक्षीगरे जाल्यार सादो लोक साद्या लोकां थंय काम करचें एक दुसरेंच एक अनुभव सिटीच्या फिरगेजीन काम करचो तो दुसरोच अनुभव सिटीच्या फिरगेजीन ती बरेंपण जायतें आसा मुखेलपण जायतें आसा हळडेच्या फिरगेजीन सडीत पंपान पाद्रपाचेर डिपेंड जावन आसतात आमी इल्लें तांकां पुश करचें पडटा आनी आमी सांगिल्लें तांकां एक देवाचें उतारच मान घेवन मान दितात गौरव दितात एक ब्रेक आणि कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा फादर अँड्रू लिओ तुम्ही पळयला आसतले हाच्या आदी फादरा पाहिला अरे कितले फ्रँकनेस आनी कितें तुम्ही पळयलें राव आमचे सांगता कडेचे एक एपिसोड बंदेलच्या विशयान आमी उलोवन हांव वेचता बंदेला लागीं रे राव आमचे सांगता पळय आमी कोण विशयान कितें एक ब्रेक
स्वागत वगैरे कोकणी भाषेतली देखील या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्याचा फादर अँड्रू लिओ एक पाद्र्या म्हळ्यार असो आसूं जाय ताका पळोवन एक चार आमच्या मध्ये देव आपण आयल्यार खंडीत हांव संतोष पावता त्या पाद्र्यापा पळोवन हांव देव अपणे म्हणून एक चार जाण सांगतीत जाल्यार संतोष भाव कित्याक म्हळ्यार ह्या पाद्र्यापा पळोवन देव अपणी जाय जे एक सांगचें उतर तशें आसूं जाय आनीक तसलो पाद्र्याप आमचे सांगत आसा उरले पुरो आमी फिरगेच्याक भोंवन जाल्यार सांगा भोंवन देलांत आसात तुमी बुंदी लाड्या बरी गोडशी फिरगज वय आता प्रस्तुत हांव बोंदेल फिरगेचो विगार वय 4 वर्सां जालीं हांगासर येवन पक्षी करीतना म्हाका आमच्या गोळी बापान बोंदेल अपॉयंटमेंट दिलें बोंदेल म्हणजे की पयलें म्हजें आतां नांव आसा पाद्र्यापा फादर अँड्रू फादर अँड्रू सोज ताचें नांव अँड्रू मुजें नांव अँड्रू ताचें आल्कोन सोज मुजेंय सोज ताचोय जल्मा दीस एकच म्हजोय जल्म पूण वर्सां डिफरंस आहात वय पूण दीस एकच दोगांयचो गांव एकच निरुडे दोगांयचो वाडो एकच निरुडे अशें म्हणटा आसतना म्हजो ओकेशन प्रोमोटरूय तोच आनी फादर अँड्रू कडेन हांगासर येवचे पयलें हांव येवन मेळुलो म्हाका गोळी बापान बोंदेल वच म्हूण सांगलां कशें अँड्रून म्हाका फादर अँड्रून म्हाका मस्त एनकरेज केलें बरी फिरगज आनी लोक बारी बरो मस्त मुखेलपण आसा आनी हें आतां वाडोवन येवचें पुणशेत जाल्यार म्हज्या टायमार हांगासर सान लॉरन्साचें भक्तीपण सुरू जालां तुका व्हडली जबाबदारी तुका जाता म्हणटा ताणें म्हाका एनकरेज केलें आनी गोळी बापान बिशप एपीनी म्हाका एनकरेज केलें देखून व्हडली फिरगज घेता म्हाका हळडीन दिता आसलो हांगा कशें घेवन म्हाका एका रितीचें भिरांत आसली पूण वास्ट एरिया इल्ली मस्त व्हडली मस्त 1200 वयर कुटुंबां म्हणटा व्हडली फिरगज म्हाका दिल्या आनी ह्या फिरगेचो विगार जावन आसा हांव पूण म्हजे सांगात सहायक आसात एकलो हेडमास्टर जावन आसा एकलो एसिस्टंट आसा फर्स्ट टायम येता आसतना हांव आनी फादर क्लिफर्ड सांगात आयिल्लें क्लिफर्ड थंयसर पक्षीगिरी म्हजे सांगात आलो जाल्यार BEd करतालो तो ताका हांगासर हेडमास्टर केलो तो आनी हांव सांगात आयले हांव आनी तो वळू फादर लिओ वेगस म्हणून आलो हांगासर वस्ते ह्या जाग तो बिदर तावन आयिल्लो मागीर तो वामदापद विगार जावन गेलो वामदापद वय विगार जावन येता आसतना फादर सिरील आनी एकलो गुलबर्गा दीस ह्या जाग पयलो तो थोडो ते मुर्वा आहलो ताका हांवें बेसाय बाडे म्हाका धाड म्हणें तशें तोय देण्यावंत ह्या जाग तशें आमचें तेगा जाणांचें बरें कॉम्बिनेशन आसलें गवळीक वावरान ताच्या उपरांत फादर सिरील गेल्या उपरांत म्हाका एसिस्टंट आयलो फादर रुपेश तावरो म्हणून तो किन्नी गोडसो एसिस्टंट आतां प्रस्तूत तो आसा म्हणजे सांगाता ताका आतां ट्रान्सफर आसा आसोंक पुरो तशें आमी तिगी जाण ह्या जाग हेडमास्टर सहायक विगार एका कुटुंबा भशेन एक बरी देख लोकांक दिवन आसा आनी हें एक फिरगज सांगात सान लॉरन्साच्या भक्तीपणाचो जागो म्हणीत श्रायन म्हूण सांगून श्रायन जावना अधिकृतीन डिक्लेअर जावना देखून मस्त योजना स्वप्नां लोकांच्या मतींत आसात म्हज्या मतींत आसात आनी हांगासर 2 इस्कॉलां आसात एक कन्नड मिडियम प्राथमीक इस्कॉल आनी एक इंग्लीश मिडियम नर्सरी तावन 10th पर्यंत बरें चलोवन आसा आनी शैक्षणीक वावरी जावन आसा आध्यात्मीक वावरी जावन आसा सामाजीक अभिवृद्धीचो वावरी जावन आसा आमच्या फिरगेजेंत एक विशेश कितें म्हणल्यार दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांक आमी पावता म्हजे पयलीं हें काम आसलें अरे एका वर्सा एका दुबळ्या कुटुंबाक आमी एक घर बांदून दिता प्रोजेक्ट आमचे आनी आमच्या फिरगेजेंत स्वामी सेंट पावल सभाच्या मुखेलपणा खाला आनी फिरगेजीचो अमृतोत्सव जाताना आमची एक दुबळ्यां खातीर म्हूण ती घरां बांदल्यान 13 घरां आसात तांकां फ्री रावंक ते खाली मेंटेनन्स माध्यम अशें कोणायकी घर ना कोणी कश्टार आसात आमी तांकां घर दिता वता त्या घरांनी दुबळी वेस्ती घर नासात आमी आतां एक व्हडल्या प्रोजेक्टाक हात घाला आमच्या फिरगेजेक 100 वर्सांचो संभ्रम 1923 आमची फिरगे स्थापन जाल्ली 2023 वी आर कंप्लिटींग 100 years 100 वर्सां जातात मिलारचो वांटो कितें वय पयलीं आमची मिलार फिरगे जावन मिलार तां बैफर्केट जावन बोंदेलांत तोळच्या टायमार बैफर्केटीचे डॉक्युमेंट्स आनी पुरो जावन आनी पुरो वय बैफर्केट जावन इंडिपेंडंट स्टेटस आनी पुरो मेळ्ळा आतां हें आमी कितें करयांक कितें चिंतलांगी म्हळ्यार आतां 100 वर्सांक एक केलें म्हळ्यार स्मारक जाय दोळ्यांक दिसांतलीं स्मारकां पयलीं आसात लोकांची सेवा करचें आध्यात्मीक रितीन बरें करचें दुबळ्यांची सेवा करचें वय ते हर एका फिरगे जावन आसात पूण आतां ह्या वर्सा आमी एक नवें काम हातीन घेतलां इगर्जेक एक नवें रूप दिवचें इगर्ज नवीकृत करची आनी लोक बारी उर्बेर आसा आमी ते प्रोजेक्ट दळसूं प्रारंभ केला आनी रोड लेवलार आसा ती वय रोड लेवल आसा रोड सायडीची सबाय दिवचे पडटा आनी गोळी बापाचो संपूर्ण सहकार आसा आनी फिरगेचे मुखेली बरें काम करतात फिरगेजींत बरें मुखेलपण आसा आनी दीस रात म्हणले बरें ते वावुरतात आनी बरो सहकार दितात तांचे सांगात आमी तांचे सांगात आसा देखून आमी सांगात मेळून हे प्रोजेक्ट काम स्टार्ट केलां एग्जिक्यूट करूं ना हे दोळ कामाची सुरवात करूं ना
पण फंड रेजिंग कलेक्शन प्रारंभ केला लोकांनी बरो सहकार दिला आणि आमच्या कमिटीचे सांदे बरे घन काम करतात बरो वावर दितात आम्ही जुबली कमिटी केल्या प्लॅनिंग कमिटी केल्या तशें म्हणटा आसतना वेवस्थीत रितीन वावर थंय जावन आसा एक बरें पण म्हाका बंदेल फिरगेचे तर्फेन बघता की ते म्हळ्यार हांगा लायक मुखेलपण चड आसा आमी काली फाटल्यान रावल्यार पुरो तेच काम हळडेच्या फिरगेचे ताल्ले बरे हळडेच्या फिरगेचे जाल्ले बरी ना पूण तांचे सांगत आमी वावरीचे पडटा थोडे फावटी आमचे चिंताप तांचे चिंताप सांगता पडना जाल्यार आमी तांचे सांगता सांगाचे वसाचे पडटा कित्याक फिरगेच म्हणटा तुम्ही सोडण्याची पडे वय आमी सोडण्याचे देखून हांव कंप्लीट म्हजो सहकार ताका दिवन आसा सांगाता मेळोवन एक माया मोगाचो समुदाय रुपीत करचें आनी क्रिस्ती केंद्रीत फिरगज बांदचें आमचें जुबल्यो प्रोजेक्ट जावन आसा मुळावे जुबल्यो सेलिब्रेट करून आमी म्हळ्यार आतां वी आर इन 2022 आतां 22च्या 2-3 म्हयने जाले मात 2023 डिसेंबराच्या एंडा भितर आमी एक आचरण करता म्हणजे तें वर्स जुबल्योचें वर्स तें म्हणजे 6वें वर्स तें जुबल्यो करून मागीर वेचे बाय बाय वय वय देखून बंदेल फिरगेचेर म्हाका मस्त दादोसकाय आनी लोक बारी बरो हांव सदांच विजीट करता आसतना सादो लोक आसा ही एक 2 तरांची फिरगज मेळटली 19 नंबर गुंच्या कडेन सर तुमकां वय वय ताच्या ते शिनी आसा इल्ले एक इसले येवशिल्ले रोडाचे येवशिल्ल्या सायडीन एक हळडेचें वातावरण कृशीक गादे माडयो गोरवां हळडेचें वातावरण येवशिल्ल्या सायडीन इल्ले फ्लॅटान आसून इल्ले सिटीचें वातावरण अशें म्हणटना म्हाका ह्या बंदेल फिरगेचेंत एक दोन्ही तरांच्या फिरगेची विकार जाल्ले बरी बघता म्हाका सादो लोकय आसा शिकपी लोकय आसा दुबळो लोकय आसा बरे मुखेली आसात वरती दादोसकाय बघता अशें म्हाका हें काम खंडीत यशस्वी जाता म्हण म्हाका बरो आसा श्राईना विशयान कितें प्रोजेक्ट श्राईन म्हळ्यार आतां श्राईन जावच्या विशयान आनी फ्युचराक श्राईन म्हळ्यार श्राईन डिक्लेअर जावना हांगासर आतां पयलें एकच श्राईन आहलें अनडिवायडेड मँगलोर डायसीस आसतना उडपी आनी आमकां कारकोळचें तो सान लॉरेन्स तो थंयसर एक चारित्रीक आसा चारित्र आसा वय इंटॅक्ट वय पूण हांगासर आमकां एक ताका एक डायसीस वांटे जाल्यार पंदरा एक हांगासर देवानंद एक फाव केल्लें म्हणून हांगासर ह्या सान लॉरेन्साचें भक्तीपण जाय जमताची कशी आमचो पात्रोन सान लॉरेन्साच्या मानाक फादर एंड्रू आसतना एक ताची इमाज वयर आशिल्ली सकयल दोन भक्तीपण प्रारंभ केलें तें पिकअप जालें कित्याक म्हळ्यार हांगा लोक कारकोळेच्या बदला येनयचो लोक हांगाच येता आनी हर एक वर्सा ऑगस्टांत बारी बरी परब जाता आमची ऑगस्ट 1 to 10th आमची महापरब ऑगस्टाच्या 1 तारखेर तो 9वेन प्रारंभ जाता आनी 9वेनाक हजारांनी लोक येता आनी जायतें बरेंपण जालां क्रिस्तांव अक्रिस्तांव लोक हें एक वाडोवन येवचो सान लॉरेन्साच्या भक्तीपणाचो जागो मुखार श्राईन जावंकी पुरो देखून श्राईन जावच्या दिशेनूच आमची चिंता पाठोवन इगर्जीचे रिकन्स्ट्रक्ट करतना वय श्राईन जावचेंत आमची चिंता पाठोवन आमी एक बरी एक इगर्जीक बरी सोबाय दिवंक प्रयत्न करता म्हळ्यार श्राईन ते भितर करतात की या भायर आतां श्राईन भायर श्राईन इगर्जीच्या भायर लोकांक एक्सेस आसचें बरें इगर्जीन ते भितर रेनोवेट करून इल्ली विस्तरण करून सोबीत करचें म्हणून एक बरें प्लॅन केलां आनी आमकां गोळी बापान भरपूर फाटी बसयला आनी आतां बेगीन कामाक आमी देंवचेर आसा लोकांचो भरपूर सहकार्य दर्शन मेळोवन व्हडले करोड हार्डली एक 1.5-2 करोडां भितरलें वय बारी ल्हान वय ल्हान म्हळ्यार आतांच्या लेखार 2 करोड एक ल्हान विशय पूण तितलें आमकां जमो करीचें पळय आतां लोकांक आमी चड आमी भार घालूंक जायना कश्टांची परिस्थिती म्हणटा आसतना गोळी बापानी आमकां लिमिटेड प्रोजेक्ट करा म्हणून एक सूचन दिलां आनी विदीन दॅट फ्रेमवर्क आमी काम करून आसा आमचे ते फिरगेजीचे मनेस्त हाका भरपूर रितीन एक प्रोत्साहन काम करन आसात तांकां हांव भरपूर सहकार दिवन आसा देव बरें म्हणचो वेळ आयला 1 घंटो जालो आमकां उलयता वेळ कळना तुमच्या कडेन उलोवचें म्हळ्यार म्हाका एक बारी दादोस काय कित्याक म्हळ्यार उलयचें मात तुमी विसरले काय हांवें सांगचें आतां तुमी 1 घंटो भर तुमच्या जिविताचो आरसो म्हणल्यार बरी आनीक लोकांक कितें मायेत आनी तुमकां पळोवन कितें शिकत जाय म्हणल्यार बरें आनीक मुखल्या ह्या जाकांक म्हळ्यार मुखार कोणी ह्या जाका जाल्यार फादर एंड्रू एक मॉडेल वियत म्हणल्यार बरें एंड्रू मॉडेल न्ही जेजू मॉडेल एक फादर एंड्रू एक काले म्हणटा देवाचो एक म्हणयारी एक सादो म्हणयारी एका घडये हांगासर जेजूच आमचें मॉडेल 1 घंटो भर तुमी आमच्या सांगात आयला मुखल्या जिवितांत तुमच्या आयुर आरोग्य भाग्य पुरो मेळोन दी आमचो सगळ्यांचो सहकार आनी लोकांचो सहकार तुमकां मेळोन तुमच्या मतीक कुडी
एक धदोसकाय आनीक देवाचें काम करूंक तुमकां सदांय तो देव राखून उरय म्हणून मागून सर्व विक्षका तर्फेन तुमकां देव बरें म्हणटा. देव बरें करूं. समेस्तांक आमकां आयकल्ल्याक म्हाका आयकल्ल्याक देव बरें करूं. कोंकणी भाशेन कार्यक्रम आसलो आमच्या बद्दल आसलो फादर अँटोनियो डिसोजा आतां बंद जाले पिरकेचो विगार आनी म्हाका मस्त वर्स जावन आमकां एक फाटल्यान हांव आसा रे म्हणचो असलो एकलो विगार आज आपण हाडून तुमच्या म्हाका प्रस्तूत करूं म्हाका संतोश भोगलो. तुमी हर एक ब्रेस्तार राखून आसतात आनी आतां 6:15 7:30 म्हणसर ह्या रमजानाच्या कालाचेर आमी एक अर्द घंटो पयलीं हे कार्यक्रम आरंभ केल्यारी तुम्ही आमच्या ह्या कार्यक्रमाक राखता पुरवण ब्रेस्तार परत मेळया. हांव रेमंड करूं ताकोडे तुमच्या सांगता परत आनी एका ब्रेस्तार मेळटा. तुका बेस्तांक देव बरें करूं.